पळोवंक गेल्यार आयज न्ही वाटर सुद्दां आयज लोकांक सारकें उदक 24 वरां उदक येयना. आमचे आवय आमचे भयणी सकाळच्यो रातचे 3 उठ्ठाक उदक भरपाक. इमॅजीन करात. आनी कसलें डेव्हलपमेंट केलें म्हणटा आमचें सरकार. आमच्या लोकांचे आयज थोड्यांची घरां जी आज लिगलायज जाल्ली ना. आयज आमची लोक आयज 60-70 वर्सां लोक आसा आमचो. न्ही वाटर सुद्दां आयज आमचे कितलेशे आमचे कॉलनीज आसा त्यो लिगलायज जाल्ले ना. आमचे दाबोळीच्या वाठारांतली घरां लिगलायज जाल्ली ना. हेजर केन्ना आमचो सरकार काम करता तो आमकां व्हडलो मोठो क्वेश्चन आसा. सो आमकां आमी सरकार घडयतले आनी 100% आसा. आनी आमचे सरकार घडोवन आमी आमचे गोंयकारांक एक जस्टीस मेळोवन दितले म्हणजे दितले. हांव सगळ्यांक एक कणकणी विनंती करता की आयज सगळ्या भुरग्यांनी आपल्या घराचे भायर सरपाची गरज आसा. हे गोंय रावला तुमच्या खातीर भुरग्यां खातीर. आयज तुमी हे भायर सरा म्हणटी एक तुमी सगळ्यां कडेन मागणी करता. आयज जर तुमी भायर सरना हें गोंय साल्वार करपाक हें गोंय गेलें म्हण समजता तुमी. हो तुमी एकूच ऑपॉर्च्युनिटी आसा. आतां रेव्होल्युशन गोवन्स हे इलेक्शनाक कंटेस्ट करतली आनी लोकांक आनी ऑप्शन कांय ना. तुमकां जर गोंय साल्वार करपाक जाय जाल्यार आरजीक वोट तुमकां मारपाक पडटलो म्हणचो पडटलो.